प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज प्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 8वो विसवोर, वोड 27 ते 33 पर्यंत. मार्क chapter 8 verses 27 to 33. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. शेजाऱ्याच्या ग्रामांनी भायर सरून वचून गेलो आनी वाटेर ताणें आपल्या शिसांक अशें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हाका धोत्तात? आनी तांणी परतीपालोवन म्हणलें, कोण कोण जोआ बातिस्ट, कोण कोण एलिजा आनी कोण कोण प्रवाद्यांतलो एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हूण धोत्तात? पेद्रून जबाब दिवन म्हणलें, क्रिस्त तो तूंच. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण खोरायेन ताणें तांकां हुकूम घालो. जेजू आपल्या कश्टां आनी मोरदां विशीं उलयता. मागीर देवाचे खुशे प्रमाणे मनशाच्या पुतान जायते सोंसचें आसा. जाणटे मुखेल याजनीक आनी धर्मशास्त्री ताका नाकारतले, ते ताका जिवेशी मारतले आनी 3 दीस जातूच देव ताका पुनर्जिवंत करतलो म्हूण जेजू शिसांक शिकोवंक लागलो. ह्यो वस्तू ताणें स्पश्ट सांगल्यो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू ताका भेश्टावंक लागलो. पूण वळोन आनी आपल्या शिसांक पडून जेजून पेद्रूक अशें म्हणून बोबाट केली, म्हज्या मुखावेलो वच सैताना, कित्याक तुजें चिंतप मनशाचें तें देवाचें न्हय. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमान आमी वाचता की जेजू जेन्ना आपल्या शिसां बरोबर आसलो, तो शिसांक आपूण कोण ओ शीस ताजे वयर कितें चिंताले ताका तें जाणो जावंक जायल्लें. म्हणटच तो आतां तो प्रश्न आपल्या शिसांक घालता, म्हणटा लोक कितें म्हणटा म्हाका. आतां जेजून ताका म्हणूंक जाय तुमी कितें समजतात, पूण जेजूक जाय आसली तांकां खबर दिवपाक ते कितें सजमताले. म्हणटच तो विचारता लोक कितें सजमतात. ते म्हणटात तूं एक प्रवादी, एक एलायजा, जोआ बातिस्ट. तेजे उपरांत जेजू तांकां विचारता तुमी म्हाका कोण सजमतात. त्या वेळार बाब भयणींनो, पेद्रू फुडें येता आनी म्हणटा तूं जावन आसा तो क्रिस्त. तूं जावन आसा जिव्या देवाचो पूत तो क्रिस्त जो संवसारान येवपाचो आसा. आनी जेजू ताका सांगता, पेद्रू, हें तुका मांसा रोगतान सांगना, पूण म्हज्या सोरीच्या बापान तुका सांगलां. आनी देखून ही खबर कोणाकूच सांगिनाका. आनी तेजे उपरांत भाव भयणींनो, जेजू तांकां सांगता की तो खुर्सार वचपाचो आसा, तो मरपाचो आसा आनी तेजे उपरांत तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावपाचो आसा. त्या वेळार जेन्ना शीस आयकतात, पेद्रू कितें करता, ताका भेश्टायता आनी जेजूक व्हरोन तो सांगता, जेजू तुका केन्नाच कितें अशें घडचें ना. तुका केन्नाच अशें घडचें ना. तुका असल्यो वस्तू तूं केन्नाच खुर्सार वेचो ना. आमी आहात तुका राखपाक. आनी त्या वेळार भाव भयणींनो, जेजू ताका कितें म्हणटा पेद्रूक, तो म्हणटा म्हज्या मुखावेलो वच सैताना, कित्याक तुजें चिंतप मनशाचें तें देवाचें न्हय. भाव भयणींनो, कितें वायट केल्लें काय पेद्रून देवाक जेजू कितें नाकारलो ओ जेजू कितें वायट उलयल्लो ना. भाव भयणींनो, जेजूचो इतलो मोग कोत्तालो की ताका नाका आसलें की जेजू मरतलो म्हणून, ताका नाका आसलें की जेजू खुर्सार वेतलो म्हणून, ताका नाका आसलें की आपलो धोनी ताका कितें त्रास जाल्ले म्हणून. पूण भाव भयणींनो, जेन्ना थोड्या वेळा पयलीं तेन्ना जेजून विचारलें तुमी कोण म्हाका मानतात, ताणें सारकें सांगलेलें देवाचें उतर. ताणें म्हणलेलें तूं जावन आसा क्रिस्त. आनी हें ताका सोरीच्या बापान कोडीत केल्लें. पूण थोड्या वेळान जेन्ना जेजून सांगलेलें की तो मरतलो म्हणून, पेद्रू ताका भेश्टायता आनी तो म्हणटा हें केन्नाच घडचें ना. तेन्ना जेजू ताका म्हणटा म्हज्या मुखावेलो वच सैताना. भाव भयणींनो, पेद्रू उलयलो पयले पाट तें देवाच्या उतरा प्रमाणे आसलें. जें ताणें बागेर म्हणलें की तूं केन्नाच मरचो नाय, तें देवाच्या उतराचेर आड आसलें. कित्याक सुरकीच्या बापाची खोशी आसली की जेजू खुर्सार वेतलो आनी आख्ख्या संवसाराक सुमोण दितलो आपल्या रोगता वरवीं. आनी ही खबर आजून
पेद्रू नको आसलो, ताका अजून ती सजमणींनी मेळोंक नासली, आनी ताणें आतां बरे भाशेन सांगून की जेजू जावन आसा क्रिस्त म्हणून थोड्या वेळान ताणें तो देवाच्या उतराचेर आड उलोवंक लागलो. ताणें बरें म्हणलेलें की ताका नाकाल्लो आपलो दोनी खुर्सार मेल्लो, पूण तो देवाच्या उतराचेर आड गेलो आनी जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या मोकावेलो वोस सोयताना तुजें चिंतप मनशाचें, तुजें चिंतप देवाचें न्हय. आनी आयज भाव भयणीनो, कितले पाटी आमी देवाचें उतर आयकता, आमी इगोर्जेक वेता, आमी रितीराक वेता, आमी पवित्र पुस्तकान जें म्हणटा बायबल स्टडी कोत्ता, खूब वस्तू कोत्ता, आनी तेन्ना आमकां हे उतराची सजमणी मेळटा आनी आमी देवाच्या उतराचेर नियाल कोत्ता, तें उतर आमी पाळटा आनी खूब पाटी आमी तें देवाचें उतर उलयता, केन्ना खूब पाटी आमी दुसऱ्यांक शिकयता पासून. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना ते रितीर काबार जाता, जेन्ना आमी आमच्या घरा वेता, जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबांनी आसता, जेन्ना आमी आमच्या कामाच्या जाग्यार वेता, तेन्ना आमची उतरां खिची आसतात, खिची उतरांची आसता. आमी देवाचें उतर म्हणटा, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमकां गरज ना की आमी आमच्या कामाच्या जाग्यार वचून थंयसर देवाचें उतर परगट करपाक. आमकां गरज ना थंयसर वचोन म्हत्वाचो खबर लुकान बरयल्या, माकून बरयल्या, वा जुआन बरयल्या ती खबर सांगपाक गरज ना. पूण आमकां गरज आमच्या उतरांनी, आमच्या खोल्ल्यांनी चड करून आमी देवाचें उतर परगट केलें, कित्याक लोक आमकां आतां पळयता. आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, तो लोक आमची उतरां पळयता, आमच्यो कोन्यो पळयतात की खरेंच आमी काम कोत्ता बरे भाशेन, आमी खरेंच एकामेकाचो मोग कोत्ता काय, खरेंच भाशेन आमी जेन्ना आमी उलयता, खरेंच आमी मोगान उलयता, खरेंच आमी कोणाचेर आड वचना. आनी तेन्ना भाव भयणीनो, आमी खरेंच देवाक मान दिता, आमी देवाचें उतर परगट करता आमच्या कोन्यांनी. आनी तेन्ना आमी खरेंच जें उतर आमी शिकल्या, देवाचे इगोर्जेन शिकल्या, तें आमी आतां दुसऱ्या कडेन सांगता, दुसऱ्यांक बरी खबर दिता. आनी तेन्ना खरेंच आमी देवाक आर्गां आनी वाखाण दिता, ही शिकोवन देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवन पावता. ना तर भाव भयणीनो, आमी एका वेळार इगोर्जेन आमी एक म्हणटा, भायर वयतकूच दुसरें म्हणटा, तर आमकां जेजू कितें म्हणटलो, तो म्हणटलो, म्हज्या मुखावेलो वोस सोयताना, कित्याक तुजें चिंतप मनशाचें, तें देवाचें न्हय. आयज भाव भयणीनो, ह्या शिवर्तमानाचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया, आमचें चिंतप देवाच्या उतरा प्रमाणे जावनी, आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे जावनी. खरेंच हें उतर आनी जेजूचें राज परगट करपाक आनी फुडें सरपाक आनी खूब लोकांक भितर आमंत्रण दिवपाक आयज तान आमी वावुरया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातून तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो इकोड तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयतां.